कार्सन मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरता वडा मोनान तुका लब्धता सुरफन गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातयेर आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वस्पोरा देवा तुझो आदार मागता कात्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरता मोडा मोनान तुका लब्धता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जागृत आनी आयती रावा कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणात 2000 वर्सां आदीं मनशा पुतान ह्या संवसारी ताच्या जिणये मरणां आनी जिवनपणांतय आमकां सोडवणेचे देणें फावो केला तशेंच ताचे थंय आमकां संपूर्णायेन एकवटीत करूंक तो परत्यान येतलो म्हूण ताणें आमकां बसयला हो भावार्थाचो गूट आमी सदांच मिसावेळी पर करता पूण खऱ्यान ताच्या बसवणेचेर आमी पातयेवन आसावंगी ताच्या येण्या विश्वासान आनी प्रामाणीकपणान आमी अत्रेगून आसावंगी ह्या सवालांचेर चिंता पाटोवन ताच्या उतरांचेर विश्वासूंक आयचे लितूची आमकां प्रेरण आनी सकत जावं दी म्हूण मागया आज बुधवार आमचो मोगाळ पोस्को बाप सांजुजे ताजे मीस आमी समरमता हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमी अवसरान सांगता मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो अपराध ह्या पासून तुमी सदांच सांबाळ सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोनिया काकृतको सोनिया काकृतको Krista kakrutko Krista kakrutko Sonia kakrutko Sonia kakrutko प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या विचित्र जतनायेन भाग्यवंत जुजेक तुझ्या पुताच्या भोव भाग्यवंत आवयचो पती जावन तुवें विसरून काडलोय ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याच्या विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियो आमच्या कुटुंबाचे वडील आपणाच्या अधीन आसलेल्यांक जतनायेन आनी मैपासान सांबाळून दीत आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन
सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुमी काळजायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोवंक नजो। तितलेंच न्ही, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साखरेक लायनाये। बदलाक मरणांतावन जिविता पावलेल्या वरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पून दिया। तोवळ तुमी नियमशास्त्रकाल न्ही, बगार देवाचे कुरपेकाल जियेतल्यात। देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक शकचे ना। इतलें म्हणटस तर कितें? आमी नियमशास्त्रकाल नांव, बगार देवाचे कुरपेकाल आसाम देखून आमी पाताक आदारीत म्हूण जालें काय? ना, बिलकूल जालें ना। कोण एकल्यान काल जावन ताचे गुलाम साखरी करूंक तुमी कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणांत वे? गुलाम मोण हाडटल्या पातकाचे वा गुलाम नितवोंद करतल्या विधेयपणाचे? पूण देवाक अर्गा, एक काळार तुमी पातकाच्या गुलामा बरी जियेतल्यात, तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी काल जावंक पावल्यात। पातकांतावन तुमकां सुटका मेळटस तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात। देवाचे उतर। देवाचे व्हड उपकार। सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। सर्वेस्पोर जर आमचे सवय नातलो जाल्यार हे इस्रायलाचे गायन, सर्वेस्पोर आमचे सवय नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती? रागान जलून आमचे उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळते। सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। तोवळ आवरांत आमी बुडटली आसल्या उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतो आसलो, ताची भिरांकोळ लारां आमचे वयल्यान गेल्या बागार रावची नातली। ताच्या घासान पडोवंक सोडिनातलो देव सदैव जावं। सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। शिकारेकाराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या। निजाय की पास निसारलो आनी आमी सुटल्या। जाणें सर्ग आनी संसार आसला त्याच सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार। जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणात। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो। तुमचे सवे आसो। लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुकाय सोम्या। त्या वेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, उडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण गोरचो धनी जाण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडचो ना। देखून तुमी आयती रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातल्या घडये मनशापूत येतलो। तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, ही वपार तूं आमकांच सांगताय
की हेरा सुमेश तांकी सांगताय सोमयान जाप दिली तर धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक नम्यारलेलो फातयेनेसो आनी बुद्धवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटी येतना आपलें काम करून आसलोलो साकोर बागीस सै सतूच हांव तुमकां सांगता तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो पूण तो नवकर म्हजो धनी फाटी येवंक आनीक वेळ आसा अशें चिंतून आपल्या साकरां आनी साकरणींक खस्तीत जाल्यार आनी आमाल सडटा पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताजी वाट पळोवंक नातिल्ल्या दिसा आनी चिंतनांतल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासी गत ताका थारायतलो पूण आपल्या धन्याची खुशी नेना आसुनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले जाका सड दिला ताजे लागचें सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिला ताजे लागचें अदीक सड फाटी घेतले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकई तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो अकाउंटेबिलिटी जाका सड दिला ताजे लागचें सड घेतले जाका अदीक सड दिला ताजे लागचें अदीक सड घेतले हांव पाद्री जाल्या उपरांत म्हज्या मम्मान म्हज्या ल्हानपणाचें हें घडीत सांगलेलें आमच्या हितलांत एक सोबीत थळें आसलें आनी तातूंत आमची कात्रीन बाय वस्तू रुमळटाली वस्तू रुमळून त्या दिसा तिणें सुकात घाल्लें मम्मा तेणें पाशार जातना सगळें थळें निळशें कितें गो कात्रिना निळीची पोटली उदकांत घाली म्हूण तुवें ना बाये हांवें उदकांत घालूंक ना ती भितर दवरून म्हाका उडासत ना तुजो पोखरी चेडो मिक्की आसा पळय ताणें ही पोखरीपणां केल्यांत अन्नाडी चेडो खंयचो नेखऱ्या रुखा फाटल्यान हांव लिपलोलो फुडें आयलो कात्रीन बाये तुका अन्नाडी चेडे हेणे गुंवतात म्हूण गोत्त आसल्यान तुवें चड जागृत रावचें आसलें तुजी जबाबदारी तुजेर घाल्या मम्मान मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक अदीक दिला ताज्या लागचें चड घेतले कोणाक अदीक चड दिला ताज्या लागचें अदीक चड घेतले स्पायडरमॅन फिल्मांत बेन अंकल पीटर पार्करा सांगता when more power is given there is more responsibility केदना पळय तुका चड पावर दिला तेदना तुजी जबाबदारी व्हरती 11 पॉयंट तो म्हज्या बऱ्या वळखीचो पाद्र्याप आनी ताका जायतें दिल्लें अदीक दिल्लें आनी तो अदीक फाटी दितालो बरयणार प्रसंगदार गावपी गिटारिस्ट कीबोर्ड प्लेयर आनी फुटबॉल प्लेयर ऑल रावंड पूण त्या व्हडल्या ऑल रावंडांत एक बुराक आसलो इन दॅट ऑल रावंड देर वॉज ए hole in the center
मागणे नातरले. चड फाटी दितालो पूण मागणे फाटी दिनातलो. थोडे फावटी ताका तें खांत येताले आनी म्हज्या लागीं शेअर करतालो. फादर, तरणाट्यांनी भुरगीं म्हाका विचारतात, फादर आमकां गिटार शिकय, आमकां कंतरां शिकय, फादर आमकां कीबोर्ड शिकय, फादर आमचे वट्ट फुटबॉल खेळ. पूण कोणेच तरणाट्यान ह्या भुरग्यान फादर टीच मी टू प्रे, फादर म्हाका मागणें करूंक शिकय अशें कोणेच विचारलें ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो बुराक मागणें ना म्हणलो बुराक व्हड जायत आयलो आनी ताका आमलाची पिडा लागली. प्रेज गॉड, 3 म्हयन्यांचे हिलिंगान ताका जैत मेळ्ळें. ताजे अस्कतकाय वयर जैत मेळ्ळें. ही जैत ताणें लिपोवंक ना, बांका पोंदा दवरूंक ना, तें ताणें उक्त्यान पासारलें. एकांत मागणें तरणाट्यांनी भुरगीं पळोवंक लागलीं ताका. कुमसारींत घंटे घंटे बुजवणेचीं उतरां घरां घरांनी आनी प्रत्येक जावन शर्मा वेळार पब्लीक मिटिंगांनी स्टेजीर चडटालो. हांव एक आमाली आसलो. आय एम नाव ए सोल्जर बट ए वुंडड अँड हिल्ड सोल्जर म्हूण अशें तो विटनेस दितालो. थोड्या पाद्र्यापांक हें बरें लागूंक ना. फादर, तूं लोभ घालन स्टेजीर वचून अशें तुजे विटनेस दिताय, तुका लज दिसना आनी आमची डिग्निटी खंय गेली. मोगाच्या भावा भयणी, ताणें अशी जाप दिली. समटायम्स एसेट्स divide us. Sometimes defects unite us. थोडे फावटी आमची वडपणां आमकां एकसुरें करता, दुसऱ्यांतावन पयस करता. आनी थोडे फावटी आमची उणेपणां, आमची अस्कतकायो आमकां दुसऱ्यांक लागीं हाडटा आनी अशें तांकां जेजू लागीं व्हरूंक आमकां साथ जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू आनी पावलूक जेजून अशेंच केलें. पावलू 2 Corinthians chapter 12 पावलू म्हणटा, केन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव पॉवरफूल, कित्याक जेजूची सकत मुजे तें परजळटा. आनी पेद्रूक लूक chapter 22 31-32 जेजू म्हणटा, सायमन आयक म्हाका, तूं पडटलोय पूण तुका हांव उंच बारतलो आनी तेन्ना तूं तुज्या भावा लागीं वचून तांकां घट कर. मोगाच्या भाव भयणीनो, अस्कतका वयर जैत वेल्लें तें एक सोवें देणें त्या पाद्र्यापाक आनी ताणें अदीक मापान पाटी दिलें. पावलार पावल मारून वाट चलुया, अस्कतकाय घेवन जेजू लागीं या. पावलार पावल मारून वाट चलुया, अस्कतकाय घेवन दुसऱ्या लागीं या, जेजू लागीं या. Give आयल्याम कानिको तुझ्या पायांत पडा,
युगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो गोवासो मनशा वावरान केल्लो रितुमेंतो दिल्लो कर तूं हो उंडो आमकां जिवितासो. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी भेटोवचें. सर पदवेधरा मोगळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळमेक आमचे नेके पोय सभेच्या दावा सर्वेस्पोदी म्हणून मागया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भगिवन जुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताजो उडास काडून ही अर्गां दिवची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत सांजुजेची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया. वयशाणी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिवन जुजेच्या ह्या आयच्या वर्त्या दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार मायेचो पती केलोय आनी तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. देखून आन बडव्या सांगाती सांता भक्तां सांगता तुजें किर्तन आमी गायता. Pavitru, 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर्तू सर्जाने संसार बलाद शावे पवान उन्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बोक्साने आनी नवसरनी माम प्रार्थन 2. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचता. आमकां तो तुज्या थारणाचो शब्द, फातक्यांक तो तुज्या आदाराचो हात, आमा सुमेस्तांक तो तुज्या शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुज्या ससरी पयस पयस गेल्ल्या, पूण तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपांत परतून हाडली. तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरोवंक दिलोय. ताणें आमकां बॉक्सांनी जोडून घेतलें तें आमी आतां समरमता आनी हें प्रार्थन तुका करता. तुज्या पुताचे आजला आमी पाळूंक वेता, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुडका जोडून दिवच्याक तो मरोवंक वेतालो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तो दिन वासून मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातो आसतना काळज घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta good purgatoria. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù nomia etolo. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझे पुतान हे आपले मोगाचें देणे आमच्या हातांनी घाला. देखून जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोक्षानेचें बलिदान आमी आतां तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आमकां आत्मो मेळूं, आमचो वेगळो सार काडून उडोवं. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी सगळ्या गोवळ्यांच्या आख्या देवाचे परजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं. तुजी पयस सभा मनशां मदें एकवटाची कुना जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगा अंकवार मरये देवाचे माये भगीवन जुजे तुजो पती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातींच्या देसा भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. 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 जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आतां आमी सांगता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज काय, तुझी कशी स्वर्गात आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमच्या अस्कतकायंत थोडे पोटी तो आमकां अदीक लागीं मेळटा. ताच्या जेवणाक तो आमकां आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरची म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Somnia tuga singkadrektan Inyak tuja aurakun rauta Swagat tuga hawas dita Jivit moche samarpita Jivo undotun jivit imso जीवित आमचे तो नंदन कसो सस्निक सुखा वरून पावसो सस्निक सुखा पावसो सोम्या तुका सेवकत रेता देण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता सोम्या सदाय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकांत तूं दादोस करताय पाश्वा सरोवाक व्हरून पायताय Chini sufor करताय सोम्या तुका सेवकत रेता लेण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता. प्रार्थुया. बापा सर्गा संसाराच्या धन्या तुजो पूत संसारांत आयलो तेन्ना बागेवन झुजेन आपल्या खालत्या सेवेन सोडवणेच्या कामांत तुज्या येवजणेक पाळो दिलो. ताज्या बऱ्या देखीन आनी ताज्या बळवंत मजतीन आनी ह्या जिवीत दितल्या सक्रामेंताच्या बोळान आमचें जिवीत मोगाचें सेवेचें पवित्र जिणयेचें जिवीत जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वसोवण्यात सांजुजेच्या बळवंत मजतींत तुमकां धाडटा.
देवाचे वडगुटकार. Dev maiecia pătii, sălicea sobic fula, podveda șaroti. Zuze papa pautumaka, Zuze papa pautumaka, Zuze papa pautumaka, Zuze papa pautumaka. Mokal putra sobe, Anuaria shivadi mamka. Cu sfârșitul rog ca, Baba, și de smântle, Baba, și de tăcere, povitrat, meșanavi. Amin.